पळय लोकांक जाय तशें जावंक जाय कळ्ळें न्हू. अशें कितें आसता न्हू हावजींग जे रेजिडेंट एरियान अशें येवप न्हू हें मातशें रिस्क. कित्याक फाटल्या दिसांनी तुमी जाणा तें क्लोरीन गॅस लीक जालो आनी कितले लोक आमचे हॉस्पिटलायज जाले. आनी तो क्लोरीन गॅस इतलो वायट न्हू ताका कितें जाता तो कॅन्सरियस. आनी आमी एसएमएनी हांवें सांगलेलें आहा की एवरी मंथ तांकां चॅकअप करूंक जाय त्या लोकांक कळ्ळें. नाजाल्यार कितें जाता तांकां कितें जाता तें स्लो डिजीज तें कळ्ळें. कित्याक दोतोरान म्हाका सांगलेलें आहा कळ्ळें न्हू. शेतांनी कोण अलावड करता बिकॉज त्या तुमचें मेन्शन बापूय शेतांनी आहा ती आनी एका परमिशन आहा ते चॅक करूंक जाय पंचायतीक कोणें हाव ना ते. आमदार म्हणटा कितें एक्शन घेतलो तेंचे ना म्हाज्या फुड्यान कंप्लेन येयत जाल्यार घेतलो. कंप्लेन येवंक जाय न्हू. आतां कंप्लेंट म्हळ्यार काल लोक प्रोटेस्ट करता लोक सगळे हे करता. तेजेर हांवें ऑलरेडी उलयलां न्हू नाका बंद करचें म्हणून. एसएमएन सांगलां न्हू बंद करचें म्हणून. पूण इज इट रायट शेतांनी येवपाची स्क्रॅप तें सारकें न्हू कळ्ळें न्हू. आनी थोडी ही पळय आतां फिलींग आहा न्हू ती आदली कळ्ळें न्हू. हांवें मेले जावचे पयलीं कळ्ळें. आनी म्हाज्या फुड्यान तर नोटिसाक येयत न्हू आनी सगळे लोक इनवॉल्व आहा न्हू जाल्यार करया बंद उडोवया. बिल्डींग बांदले पळय तेचे पत्रे ते इनॉग्रेशनाक पयलींच गेले वयले सो ते कॉन्ट्रॅक्टाचेरूय लोक ब्लेम करता विरोधक ब्लेम करता. हय हे पाट कितें जालां न्हू तुमी जाणा वारो कसलो मारला आनी कितें जालां हे पाट अशें गोंयान केन्ना गेले पाटी जावंक ना. फस्ट टायम अशें जाल्लें आहा. सगळ्याक घरां पडल्या झाडां पडल्या आमच्या तिका कितलीच कमी पत्रे उडोवन गेले कमी मात कितें आहा पळय सारकें तें सारकें करूंक जाय काम कळ्ळें न्हू. हांव तशें म्हणना की काम कशेंय करचें म्हणून काम सारकें करूंक जाय कॉन्ट्रॅक्टरान.